प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज जावन आसा निमाणो सुंकरार, आमी इंग्लिशीन म्हणटा गूड फ्रायडे. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना इग्रोज मात ह्या निमाण्या सुंकराची बरोवप करता, गूड फ्रायडे करता, ही हो निमाणो सुंकरार जो कोरेजमाचो आमी मानता, वो कितें जावन आसा. वर्साच्या वर्सा हो निमाणो सुंकरार येता, गूड फ्रायडे येता, पूण आमकां खूब जाणांक आजून पासून हो निमाणो सुंकरार कितें जावन आसा तें आमी सगळीं जाणो. जेजू मेलो, खुर्सार मेलो, आनी खूब जाणां आमी जेवण करची ना, उपास करतले. आमी आयज निमाणो सुंकरार म्हणून आमी आयज खुर्साची वाट करतले, इगोर्जेक वेतले आनी सगळें जें वर्साच्या वर्सा दोबा जो जाता तो आमी करतले. आनी तेजे उपरांत आमी हो उपास आमी करता तो तोडटले, आमी कितें जेवण करतले. परतून हो निमाणो सोनवार येतलो आनी तेजे उपरांत पासकांची परब येतली आनी आमी सगळें जें आमी केलां ह्या कोरेजमाच्या वेळार आमी विसरतले. पूण भाव भयणीनो, निमाण्या सुंकरार दीस कितें घडलें? निमाण्या सुंकरार दीस जेजू खुर्सार आमचे पासत गेलो. जेजून कसलेंच पातक करूंक नासलें. जेजू खुर्सार वचोन आमचे पासत मरपाक गरज नासली. पूण भाव भयणीनो, ताणें आमचो जागो घेतलो. कित्याक? कित्याक लागून? कित्याक तो आमचो मोग करता. भाव भयणीनो, आमी खुर्सार आमकां खुर्सार उमकयल्लो जाल्यार आमी आमच्या सरवण आमी करूंक पावची नासली, कित्याक आमी पातकां नासली. जेजू पातक करिनासतना तो आमचें पातक घेता आनी आमचें पातक घेवन तो खुर्सार मरता. म्हणटच भाव भयणीनो, हें कित्याक घडलें काय? हें घडलें कित्याक देव आमचो मोग करता. आमकां कसले त्रासान वचपाक ताका बरें दिसनासलें. ताका जाय आसलें आमकां एक सरवण मेळपाक. भाव भयणीनो, खूब पाटी हांवूच चिंता, कित्याक काय जेजू खुर्सार मेलो? कित्याक काय? ताणें कसलें पातक करूंक ना. तो देव, ताच्यान कितेंय करूंक जाता. ताच्यान आपलें तोंड उक्तें करून ताणें म्हणूंक जाता, हांव सगळ्याची पातकां बक्षितां. जे भाशेन आमी जेन्ना एका पाद्री कडेन वता आनी आमी सगळीं आमचे कुमसार करता, पाद्री आमकां सगळें बोगसणें दिता. आनी खरें पडीन जेजून आमकां सगळ्या पातकांचें बोगसणें दिलां. देवाक कितें करूंक जायना अशें कांय ना. तो जावन आसा एक देव. पूण भाव भयणीनो, हांव चिंतालों ताका आनी कसली वाट नासली काय? ताच्यान आनी दुसरे वाटेन आमची पातकां बोगसूंक जाय नासली काय? भाव भयणीनो, ही ह्या खुर्साची जें जेजून निमाण्या सुगरा दीस गूड फ्रायडेच्या दिसा जें केलें, ताणें कित्याक केलें? देव जावन आसा मोग. देव जावन आसा मोग. भाव भयणीनो, तो जावन आसा एकदम घोटायेचो. ही इज ऑल पावरफुल एंड मायटी. पूण तो आपले कायदे केन्नाच तोडिना. जें तो उलयता तो केन्नाच तोडिना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो, ताणें संवसारान मनशाक रचलो आनी मनशाक ही पदवी दिली आनी मनशाक सांगलें, ज्या भाशेन हांव देव जावन आसा स्वर्गार, ते भाशेन तूं देव जातलो संवसारान आनी हांव तुजे वाटेन वेचना. तूं आतां जें कोत्ताय तूं कोत्तलोय. आनी भाव भयणीनो, देवान कितें सांगलेलें? देवान फकत आदामाक सांगलेलें, फकत एक फळ खायनाका, एका झाडाचें फळ, कित्याक ज्या दिसा तूं खातलोय तूं त्या दिसा मरतलोय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवान हो संवसार मनशाच्या हातान दिलो, देवाक ह्या संवसारान कसलोच कितें काम करपाक जाय आसलें जाल्यार मनशा बगर कांयच करूंक जाय नासलें. म्हणटच भाव भयणीनो, पळयात, हो देव जावन आसा देव. पूण ह्या संवसारान ताका कितें करूंक जाय जाल्यार ताका जाय आदार मनशाचो. इतलो खालतो आमचो देव. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा आदामान इवेन हें पातक केलें, जेन्ना तांकां रोचलेलें आनी ताणें पातक केलें, आतां मनशाक देवा बरोबर संबंद धरूंक जायना जालो. कित्याक त्या पातकांक लागून आतां सैतानाक पदवी मेळ्ळी मनशाचेर. आनी भाव भयणीनो, आतां सैतान एक गुलाम जालो सैतानाचो. मनीस गुलाम जालो सैतानाचो. कित्याक ताणें आतां सैतानाचें उतर आयकलें, देवाचें उतर आयकोंक ना. आनी भाव भयणीनो, जो कोण ह्या संवसारान येता, जो कोण ह्या संवसारान जल्मता,
तो आता आदामाच्या पातका वरवीं भितर सरता आणि जेन्ना कोण पातक कोत्ता जे भाशेन आमी पातक करिनासतना ह्या संवसारान आमी पातकी येता देवाक आतां जोडटी जाय देव आतां सगळ्या मनशा कुडाक आतां बोणकोणीन घालून आतां ती इफेर्नान वचपाची आसली पूण भाव भयणीनो फकत एक मनीस जो पातका बिना पातका नासतना तो ह्या संवसारान जल्मल्लो तो आतां देवाची खुशी करून जो मोत्तलो आहलो तोच आतां मनशाची सरवण करून पावतलो आसलो पूण कोण नासलो कित्याक सगळे ह्या संवसारान पातकी जावन येताले म्हणून देव कितें करता देव आतां आंकवार मोरीच्या कुसव्यान जल्मता जेजू पूण त्या संबंधा वरवीं न्हय जुजे आनी मोरीच्या संबंधा वरवीं न्हय फकत मोरी एक सांगता तूं एक आवय जातली पूण तूं आवय जातली जुजेच्या संबंधा वरवीं न्हय पूण पवित्र आत्म्या उद्देशान भाव भयणीनो मोरयेन कितें केलें मोरयेन आतां देवाक आपलें उतर दिलें तिणें म्हणलें जावं म्हजें सवे तुज्या उतरा प्रमाणे कित्याक मोरयेन अहें म्हणूंक ना जाल्यार देवाक कसलो दिरेत नासलो ह्या संवसारान येवपाक म्हणटच मोरयेन जेजूक देवाक एक साथ दिलो तिणें वय म्हणलें आनी ज्या दिसा जेजू ह्या संवसारान आयलो आतां भाव भयणीनो संवसारान कोण आहा सैतान आहा तो जावन आसा पदवेदार तो जावन आसा ह्या संवसाराचो दोनी कित्याक मनशान ती दोनीपण ताका दिलां आनी आतां कितें घडटा सैतान आतां जेजूक मारूंक सोदता जेन्ना जेजूचो जल्म जालो हेरोद पादशान 2 वर्सांच्या भुरग्यांक जिवेशी मारली तेजे उपरांत जेजून ताणें खुरसार मारलो ताणें लोकांक जे ताजे एजंट आहले सगळे जे पातके आसले तांकां घेवन ताणें जेजूक खुरसार मारलो पूण भाव भयणीनो जेजून पातक करूंक नासलें जेजूक पातक करूंक नासलें जाल्यार सैतानाक पदवी नासली हें करपाक जें कोत्तालो त्या कायद्या प्रमाणे नासलें आनी भाव भयणीनो निमाणो सुंकरार गूड फ्रायडे जावन आसा तो दीस जेन्ना जेजून आमकां जैत हाडलां जेन्ना आमकां तारण हाडलां आनी आयज आमकां एक भाशेन खुशाल जावपाची असो दीस हो खूब लोक एकदम उदास रावता जेवण करिनासतना उपास करिनासतना कित्याक ती समजता की उपास करूंक जाय आनी देव तांकां बोगसणे दितलो देव तांकां बेसांव दितलो पूण भाव भयणीनो आयज खुशालकायेचो दीस कित्याक जेजू ह्या निमाण्या शुक्रार दीस तो जेजू मरचो ना 2000 वर्सां पयलीं मरोन पुनूच जेवन जाला पूण आयज भाव भयणीनो जेन्ना ही परब करता आमी फकत परब करता कित्याक देवान आमकां आपलो मोग दाखयलो आमी फकत जेजूक म्हणूंक जाय आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू हेंच जावन आसा आमचे मागणेन भाव भयणीनो जी ताणें किंमत दिली जे ताणें आपलें रोगत वारयलें आनी आमकां ताणें सुटका दिली जेन्ना आमी ताजेर बावार दवरता आयज आमी त्या मोगाक लागून आमी आमचें जिवीत सारुया देवान आपलो मेन नासलोलो मोग जेजू वरवीं आमकां दिलो आनी आयज भाव भयणीनो त्या मोगा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या आयज ह्या निमाण्या शुक्रार दीस या गुड फ्रायडेच्या दिसा आमी फकत खुशालकायेन देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवया जेजू पासत आनी ताणें आमचे भितर हो मोग ओतयला म्हणून आमी मोगान चलपाक दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा